Job, chapter 28. D. जान्वायेच्या मानाक एक तुस्त गीत. जान्वाय मनशाच्या हाता भायर. खरेंच रुपें काडपाची मिनां तशेंच भांगार कोडोवपाचे जागे आसात. दोतोरांतलें लोखंड काडटात आनी उज्यान कोडयलोल्या खडपांतलें तांबें तयार जाता. मनीस कालोखाचो शेवट करता. भुंयमेंत खोल तो खुंटा आनी मोन्ना सारक्या दाट कालोखांत तो मिनाचे फातर सोदता. कोणूच एक मनीस पावना आनी रावना तसल्या जाग्यांनी धोली मारून मनशाकुला परस पयस झेल मारतात आनी उमकोलतात. जेवण पिकयतले दोतोरेक ते भितरल्यान पिंजतात आनी उज्यान फावशितात. थंय खडपांनी निलमणीचे फातर आनी धुलींत भांगार आसता. खंयच्याच शिकारी प्राण्याक त्या रस्त्याची खबर ना. खंयच्याच गिधाची थंय नदर पावना. त्या रस्त्यार रानवटी सावजां भोवूंक नात न्हय म्हूण शिव ते वाटेन वचूंक नात. मनीस कुपातोर फोडटा आनी दोंगर मुला सयत परतिता. तो खडपांतल्यान खारीज उगडटा आनी मोलादीक वस्तू सोदता. तो नदींच्या झऱ्यांनी सांसपिता आनी लिपलोल्यो दवलती उजवाडा काडटा. पूण जाणवाय खंय मेळटा जायत? आनी गिन्यानाचो जागो खंय म्हूण आसत? मनशाक ताची वाट कळना आनी जिव्या मनशाच्या देसांत ती मेळना. ती म्हज्यांत ना. पातळ म्हणटा ती म्हजे बरी ना. सोमदीर म्हणटा उत्तम भांगारांत ती विकती घेवंक जायना न्हय म्हणून कितलेंय रुपयाचें वजन दिवन तिचें मोल फारीक करूंक जायना. उर्फीच्या भांगाराक आनी मोलादीक फातरांक आनी साफिरांक तिच्या मोलाक सर करूंक जायना. भांगाराक आनी मोलादीक आरशांक आनी तिका सर करूंक जायना. वो एका निर्मळ भांगाराच्या आयदनांत तिका बोलदून घेवंक जायना. पोवळी वो कांकोमांनी हांची गजालूच सोडून दी. माणकां मोतयां परस जाणवाय अदीक मोलादीक. कुशाचो पुष्पराज तिच्या मुखार कांयच न्हय आनी कितलेंय नितळ केलोलें भांगार मोल नासलोलें. पूण जाणवाय खंय मेळटा जायत? आनी गिन्यानाचो जागो खंय म्हूण आसत? ती खंयच्याच जिव्या प्राण्याक दिसना आनी मोलबांतल्या सुकण्यांकूय मेळना. आबादोन आनी मरण म्हणटा आमच्या कानांनी आमी फकत तिची खबर आयकल्या. तिची वाट देवूच वळखता आनी ती खंय मेळटा ती तोच जाणा. कित्याक ताका संवसाराच्यो पयशिल्यो शिमो दिसतात आनी स्वर्गा पोंदाक कितें घडटा ताचेर तो नदर दवरता. जेन्ना देवान वाऱ्याक बळ दिलें आनी सोमदिराचो आकार स्थापलो, जेन्ना पावस खंय पडपाक जाय तें देवान थारायलें आनी गडगड्याच्या विजाक रस्तो दाखयलो, तेन्ना ताणें तिका पोlleli आनी तिचें मोल केलें. तिका bariksannem तopasली आनी तिची मोलावननी केली. तेन्ना देवान मनशाक म्हणलें, पळय, सर्वेस्पराची भिरांत हीच ती जाणवाय. वायटांतलो कोड सोरप हेंच तें गिन्यान. देवाचें उतर हें.